नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया आले लसणीची पेस्ट। ही हांवें 100 ग्राम लसूण घेतल्या। लसूण पयलीं आमकां सोलून घेवपाक जाय। लसूण सगळी हांवें अशी मोकळी करून घेतली। लसूण हांवें सोलून घेतली। ही पळयात, अशी लसूण सोलून घेवपाक जाय। लसणीची कल्लां आसा ती सगळी काडून घेवपाक जाय। ह्यो साली सगळ्यो काडून घेवपाक जाय। हे हांवें 70 ग्राम आलें घेतलां। 100 ग्राम लसूण घेतली जाल्यार 60 ग्राम ते 70 ग्राम आलें घालपाक जाय। हे हांवें 70 ग्राम घेतलां। आलें हांवें बरें धुवन घेतलां। आता हे आलें आमकां तासून घेवपाक जाय। आलें हांवें तासून घेतलें। आलें घेता आसतना ताजें घेवपाक जाय, सुकलेलें आलें घेवपाक जायना। सुकलेलें आलें घेतलें जाल्यार पेस्ट सोप अशी जाता। ताका लागून आलें घेता आसतना ताजें घेवपाक जाय। आल्याचे आमकां कुडके करून घेवपाक जाय। कुडके करून घेतले म्हणटकीर मिक्सरान वाटपाक बरें जाता। आल्याचे हांवें अशे कुडके करून घेतले। ही आलें आनी लसूण आमकां वाटून घेवपाक जाय। आता हे सगळें हांव मिक्सरान घालून घेता। ही हांवें ओली कोथमीर घेतल्या। 1/4 जुडी ओली कोथमिरेची साफ करून घेतल्या। हातूंतले जून देठ आसा ते काढल्या आणि हे तरणे देठ आसा ते दवरल्या। बाकीचे जून देठ सगळे काढून साफ करून धुवून घेतल्या। ही कोथमीर आमकां आता वाटपाक घालपाक जाय। आले लसणीची पेस्ट करता आसतना हातून हांव उदक घालचें ना। उदक घालिनासतना वाटली जाल्यार 8-10 दीस पर्यंत आमी फ्रिजान स्टोर करून दवरपाक मेळटा। आता ही हांव ग्राइंड करून घेता। आले लसणीची पेस्ट बरी हांवें बारीक वाटून घेतली। अशी आमकां बरी बारीक वाटून घेवपाक जाय। पळयात, अशी बारीक वाटून घेवपाक जाय। ही पेस्ट आता हांव बरणेन भरून घेता। आले लसणीची पेस्ट हांवें बरणेन भरून घेतली। आता हाका झाकण लावन 8 ते 10 दीस म्हणल्यार आमी फ्रिजान दवरपाक मेळटा। आले लसणीची पेस्ट ओली कोथमीर घालून केल्या। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।